Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to 22, Paul speaks of a table that demands loyalty. We cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. This is more than symbolism. It's spiritual reality. Worship is not just about what we do on Sunday. It's about who owns our heart. कोरिंथकारांक पयलें पत्र 10 वळी 14 ते 22. सोम्याची भागीदारां आमी, देंवचारांची भागीदारां न्हय. भोव प्रितीच्या इश्टा इश्टिणीनो, कुडया देवांची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमी समजिकायेची मनशां म्हूण धरून हांव तुमचे लागीं उलोयतां. हांव तुमकां कितें सांगता तें तुमीच चिंतून पळयात. ज्या पात्राचेर आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून जायतीं जाणां जावनूय एकूच कूड आमी, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. जो देव लोक कितें करता आनी स्वतमानता ते मनांत हाडात. भेटयल्या बोलयांचे खातात ती वेदी लागीं संबंद जोडिनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुडया देवांक भेटयल्या खाणाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण सांगता, ओ त्याच कुडया देवाक कसलें तरी मोल आसा म्हणटा. ना की ना. म्हजो अर्थ असो, पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जे योद्न अनुभवार्थी भेटयतात ते देंवचाराक भेटयतात, देवाक भेटयनात. देंवचारा लागीं तुमकां संबंद आसलेलो म्हाका नाका. सोमयाच्या पात्रांतलें आनी देंवचाराच्या पात्रांतलें तुमच्यान बराबर पियोंक जायना. सोमयाच्या जेवणाक आनी देंवचाराच्या जेवणाक तुमच्यान बराबर बसूंक जायना. आमी सर्वेस्पराची प्रेमाशा चाळूंक सोदता कितें, ताचे परस आमी ओदीक बळिश्ट. Paul makes it clear, communion is not just a ritual, it is participation. When we take the bread and the cup, we are sharing in the body and blood of Christ. It is sacred. So how can we, after sitting at the Lord's table, turn and kneel before idols? How can we claim Christ and still flirt with darkness? Paul says, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demons. To do so is to provoke the Lord to jealousy. This is not a threat. It is a holy warning. God is not casual about worship, and neither should we be. He wants our whole heart. Let us pray. Lord, forgive us for divided hearts. Cleanse us from idols, seen or unseen. Let our worship be pure, our loyalty undivided, our communion with you holy. We don't want to share our hearts with anything that dishonors you. You alone are worthy. In Jesus' name, amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.